पावलान कोलोसेगारांक बरयल्लें पत्र. अध्याय 1. देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान आनी आमच्या भावा तिमोथीन क्रिस्तांतय कोलोसेंत आसात त्या भाग्यवंत आनी विश्वासी भावा भयणींक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. आमच्या सर मागण्यांनी तुमचे पासत देवाक आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच अर्गां दितांव. कित्याक जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसलेल्या भावार्था विशयांत आनी सर भक्तांतय तुमी सांबाळलेल्या मोगा विशयांत आमी आयकलां. ह्या दोनांय खातीर सरकार तुमकां एक बरवसो दवरलेलो आसा म्हूण तुमी जाणात. सुवार्थेचो संदेश तुमकां परगट जाल्लो तेन्ना ह्या बरवशा विशयांत तुमी जाणा जाल्यात. जशें आख्ख्या संवसारांत तशें तुमचे मदेंय ही सुवार्ता पावोन फळ दिता आनी विस्तारता. देवाचे सुवार्थेचें देणें घेवन ताची खरी व्हडवीक कितें म्हूण तुमी जाणा जाल्यात तवळतावन तुमचे मदें अशें घडत आयलां. आमच्या सहा वावराडी एपाफ्रासातावन हें तुमी शिकल्यात. आमचे तर्फेन क्रिस्ताचो सेवक जावन आसलेल्या ताणें म्हजे थंय तुमकां आसलेल्या आत्मीक विश्वासा विशयान म्हाका कळीत केलां. ह्या पासत तुमची खबर आमी आयकली तवळतावन तुमचे खातीर आमी कळनासतना मागतांव. संपूर्ण आत्मीक जाणवायेन आनी अंतरदृश्टेन देवाची खुशी तुमकां कळीत जावं म्हणून देवा लागीं आमचें प्रार्थन. अशें तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली जातली आनी सर्व तरांनी ताका मानवतली. देवाचे गूण जाणवाये मारिफात सर तरांच्या बऱ्या करण्यांचो फळ दिवन तुमी वाडतल्यात. ताचे महिमे बरीत सक्तेन सर्व तरांनी तुमी बळवंत जावन येतल्यात आनी कश्टामदें उल्हास बरीत दीग सोंसणिकायेन आनी शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राज्यांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जावचें देणें तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितल्यात. ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतली काडन आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाडून पायल्यांत. त्या सुताच्या पुता मारिफात लाभता आमकां सोडवण म्हणजे पातकांचें बोगसाणें. तस्सो प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनीत सर रचना मदें ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसानातली सर्व रचना, सिंहासनां, स्वामित्वां, अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचली. सर्व रचना जावचे पयले तो आसुल्लो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात. तस्सो मस्तक कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें आरंभ वा पयलें फळ जीवन जाल्ल्यांचें. देवाची खुशी अशी जाली. ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापीत करून भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनांक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण. आनी तुमी एक काळार ताचे तावन पयस सरल्यात. तुमच्या खोट्या करण्यांक लागून तुमच्या काळजांनी तुमी द्वेष आटोवन आसल्यात. पूण आतां क्रिस्तान आपल्या मरणा मारिफात ताचे कुडींतय तुमकां राजी केल्यांत आनी देवा समोर भाग्यवंत, खतावीण आनी निरापराधीकन तुमकां भेटोवन दिल्यांत. देखून तवळ तुमकां लाभिल्ल्या सुवार्थेच्या भरवशातावन पयस सरनासतना तुमच्या भावार्थांत तुमी थीर रावा जाय आनी घट रोंबा जाय. ही सुवार्ता संवसारांत सगळ्यांनी परगट जाल्या. म्हाका पावलाक हे सुवार्थेचो सेवक नेमला. तुमचे पासत कश्ट सोसूंक म्हाका आतांय संतोष भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताचे कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हजे कुडींत हांव भरती करतां. देवाचें उतर तुमचे परिपूर्ण समजणेक हाडचे पासत आपलो सेवक ताणें
म्हाका नेमलो. तेदना पवित्र सभेचो हांव मणियारी जालो. वेळा काळाचे सुरवेर तावन आनी सर वंशावळी तावन लिपोन आसलोलो तोच गुटू आतां आपणे वेंचून काडलेल्यांक उगडापो करचें काम ताणें म्हाका दिलां. हेर जातींच्या लोकांमदें ह्या महिमे बरीत गुटाची संपत्ती केदी वर्ती म्हूण देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केल्या. होच तो गुट. तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तच तुमचे महिमेचो भरवसो. ह्याच क्रिस्ताक आमी परगट करता. क्रिस्ताचोवें सर मनशांक संपूर्णकायेच्या पावंड्याक वरिशें हर एकल्याक पुर्ती जाणवाय दिवन आनी सत्राय सांगून आमी शिकयता. ह्याच कारणा पासत म्हजे थंय वावुरतेल्या क्रिस्ताचे बळवंत सक्तेन हांव वावुरतां आनी झुजतां. अध्याय 2. तुमचे पासत आनी लावोदिसेयांत आसलेल्या लोकां पासत आनी तशेंच खुद्द म्हजी वळख नासलेल्या हेर जायत्यां पासोती कितले वावटेन हांव वावुरतां तें तुमकां कळीत आसा जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. तांच्या सक्तांच्या काळजांत उत्तेजन मेळा जाय. तांणी मोगाच्या बांदान आनीकी लागीं सरा जाय आनी देवाच्या गुटाच्या म्हणजे क्रिस्ताचे खरे समजण येतावन मेळटा ते सगळे संपत्तेचो भरवसो तांकां लाभा जाय म्हूण हांव इतली कश्ट वावंट काडटां. ह्याच क्रिस्तांतय सर्व जाणवायेचें आनी समजणेचें भंडार लिपोन आसा. कोणेय तुमकां फटकिऱ्या तर्कांनी फटयना जावच्याक हांव तुमकां आतां सत्राय दितां. कुडीन तुमचे तावन हांव पयस आसां तरी आत्म्यान हांव तुमचे सवेंस आसां. तुमचे जिणयेची नवी मांडावळ आनी क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो तीर भावार्थ पळोवंक म्हाका संतोष भोगता. क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सवें जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळां ताचेर रोंबोवन दवरा. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थांत थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बुलयनाशें सत्राय करा. हें सगळें प्रत्वेच्या मूळ तत्वांतावन उपजता शिवाय क्रिस्तातावन आरंभ घेना. कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्तरान बिडार करता. ताचेच उदेशी जिविताचे संपूर्णतेक तुमी पावल्यात. तोच सर्व अधिकाराचे आनी पदवेचे मस्तक. क्रिस्तांतय तुमकां सुन्नत केल्यांत, पूण ती मनशाच्या हातांनी केल्ली सुन्नत न्हय. बगार तुमची पक्की कूड तुमचे तावन खातन उडयल्या ती क्रिस्ताची सुन्नत. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ता सांगता तुमकां निके पिल्यांत मात्र न्हय, ताचे सवे तुमकां जिवंती उठयल्यांत. कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयल्ल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचे थंय हें सगळें घडलां. एक काळार तुमच्या अपराधांक लागून तुमी मेल्ल्यात आनी सुन्नत करूंक नासलेले कुडीन जियोवन आसल्यात. तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरलीं. सर्व आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्यात. कायद्यासरी आमचे विरोध आसलेल्या अपराधांचें लेखपत्र ताणें पुसून काडलें आनी तें कुर्सार खिळावन नास केलें. अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक ताणें पाडाव केले आनी आपल्या जैताच्या परगट परिवारांत ताणें तांकां कैदी कशे व्हेले. देखून तुमच्या खाणा पिवना साबत फेस्तां वा आमास पुनवे आचरणा विशयान कोणीय मनीस तुमचेर फैसला दिवंक फुडें सरना जावं. ह्यो सर संगती येवच्यो आसात त्या गडितांच्यो फकत सावळ्यो मात्र. तांचे नीज रूप ख्रिस्त. कोणीय मनीस आपणाक तृप्ती हाडतेल्या भक्तीपणाक म्हणजे देवदूतांच्या आराधनाक बुलोवन तुमकां लाभचें इनाम होगडायशें करिना जावं. तशें आराधन करतलो आपल्याच आत्मीक अनुभोगाचेर आनी खासगी दर्शनांचेर आपलें स्थान घेता. आपल्या चिंतपाच्या दरबारान तो हंकारी जाता. असल्यांनी क्रिस्ताक आपलें मस्तक कन्न घेवंक इन्कार केला.
क्रिस्ता थंय मात्र सगळी कूड गांठी आनी संदावरवीं एक जावन देवान दिल्ले वाडावळे प्रमाणे बांदून येता म्हूण ते विसरल्यात. जर क्रिस्ता सांगता पृथ्वेच्या मूळ तत्वांक तुम्ही मरण पावल्यात तर आनीकी संसाराचे जाल्ले बरी तुम्ही जियेतात कित्याक? हे आपड नाका, ते खायनाका, हे वापर नाका असल्या नियमांक आनी रितीरिवाजांक तुम्ही गण्य करचे कित्याक? वापरतना नास जावन वेतात तसल्या वस्तूंक ती लक्ती जातात. मनशाचे जाणवायेन आनी शिकवणेन कन दिल्ली आज्ञा वा नियमांती ह्या सक्ताक जाणवायेचे रूप आसा वय. हाचे वरवीं पोकळी पुजा, दौलतेचो आपत्याग आनी कुडीची व्यर्थ दंडोवणी करूंक साध्य जायत शिवाय कुडीच्यो वडण्यो खरेपणी दांबून दवरूंक त्यो कांयच उपकाराक पडनात. अध्याय 3. क्रिस्ता सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया, कित्याक तुम्ही मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्ता सवें देवा थंय लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आसलोलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुम्ही ताचे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. ह्या पासत तुमचे थंय आसलेल्यो संवसारी कुशालायो वडण्यो उमटून काडा. व्याभिचार, अनिस्कळपण, कामाचार, खोट्यो वडण्यो आनी अपस्वार्थ. अपस्वार्थ एक तराची बोंब्या पुजा तुम्ही पयस करा. असल्या वायटांक लागून देवाचो क्रोध देंवता. एक काळार असल्या आतुरायांनी तुमकां वेडो घाल्लो आनी ह्या खोट्या वडण्या प्रमाणे तुम्ही जिवन आसल्यात. पूण आतां राग, क्रोध, खरीमस्त, निष्कुचार आनी गाळी सोवे हें सगळें तुम्ही पयस करा. एकामेकाक फटयनाकात. परन्या सैंबाक ताच्या कर्तुवां समेत पाटकन नवें सैंब तुम्ही नेसल्यात. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडता पर्यान देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. ह्या नव्या जीवनांत ग्रेक आनी जुदेव, सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनासलेले, अनागरीक, सितियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. क्रिस्तच सक्तांक, क्रिस्तच सक्कड. देवान वेंचून काडलेली तुम्ही पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून कणवळायेचे, दयाळायेचे, दीनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुम्ही दितात तें बक्षणे सोमयान तुमकां दिलां त्या बक्षण्या बरी जावं. पूण ह्या सर्व शेगुणा प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुम्ही जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुम्ही जाया. क्रिस्ताचें उतार तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी भूतबाळ सांगा. कीर्तनांनी, गीतांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कन तुमच्या काळजान तावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करनेन जावं जें कितें तुम्ही करतात तें सक्कड सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पतिणीनो, तुमच्या पतींक तुम्ही खाल जाया. सोम्या थंय तुमकां तें सहज जाल्लें. पतिनो, तुमच्या पतिणींचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन चलयनाकात. भुरग्यानो, सरसंगतींनी तुमच्या वडिलांक खाल जाया हें सोम्या खरेंच मानता. बापोयानो, तुमच्या भुरग्यांक बेस्टेंच चिडायनाकात आनी तीं बिजूड जावंक कारण जायनाकात. गुलामानो, तुमच्या संवसारी धनयांक सरसंगतींनी खाल जाया. तांणी तुमकां पळोवन शाबासकी दिजय म्हणल्या इराद्यान न्हय, बगार खऱ्या मनान आनी सोम्याची तुमकां भयभक्ती आसा देखून तुम्ही तांकां खाल जाया.
तुम्ही करतात ते हर एक काम मनशा पासत न्हय, बगार देवा पासत करतात देखून संतोष भरीत काळजान ते करा. सोमयाचे दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुम्ही जोडतेल्यात. इतले स्पष्ट जाणा जाया, क्रिस्तस तुमचो धनी, तुम्ही ताचे सेवक. पूण वायट आदारता ताका फावो ती शिक्षा मेळटलीच, हातूं कसलोच पक्षपात आसचो ना. अध्याय 4. धन्यानो, तुमच्या गुलामांक नितीन आनी सतान चलया. सरगार तुमकांय एक धनी आसा म्हूण तुम्ही उडास दवरा. मागण्यांत तिरासाण सांबाळा. तुमचे मन उदार आनी काळीज उपकारी जावं. मुजे पासतय मागा. देवाच्या उतराक एक दार उगडन क्रिस्ताचो गुट परगट करूंक देव म्हाका एक अवकाश करून दिव म्हूण जावं तुमचे मागणे. ह्याच उद्देशा खातीर हांव आतां बंदेंत आसा. हांवें प्रसारूंक आसा तें फावो ते परी सुडाळ उसारूंक मुजे पासत तुमी मागा. हेर जातींच्या लागीं शाणेपणी सलचे संदर्भ बरेकन वापरा. तुमचे उलोवणें मीठ घालून रूच दिल्ले बरी नाजूक जावं. विसारतल्या हर एकल्याक फावो ती जाप दिवंक तुमकां कळीत आसो. म्हजी सगळी कबार ठिकीक तुमकां सांगतलो. सोमयाचे साखरेंत आमच्या मोगाचो भाव, विश्वासी सेवक आनी सहवावराडी तो. आमचे भलायकेची खबर तुमकां दिवंक आनी सांगातास तुमकां गरजेपुरतें धैर्य दिवंक म्हूण आमी ताका तुमचे सरशीं धाडटाव. आनी ताचे सवे ओनेसिमाकीय आमी सांगातीकन पाठयताव. तुमचेच मदलो विश्वासी आनी मोगा पात्र भाव तो. हांगाची सगळी गजाल ते तुमकां सांगतले. म्हजे सवे बंदेंत कैदी जावन आसलोलो आरिस्तार्क तुमकां नमान धाडटा. तशेंच बार्नाबासाच्या भावा मार्कासोय नमान. तो आयल्यार ताका स्वागत करा. अशें हांवें तुमचे लागीं केल्ली मनवी हाचेच विशयांत. जुस्त म्हणून आपयतात तोय तुमकां वंदन करता. सुनत केल्ल्यांतले हे दोग मात्र मुझे सांगता देवाच्या राज्या पासत वावुरतात आनी मुझे दादोसकायेक पात्र जाल्यात. तुमचेच सभेंतलो जेजू क्रिस्ताचो सेवक एपाफ्रास तुमकां वंदन करता. तुमी परी पिकाय जोडचे पासत वावुरतात आनी देवाचे सेवेंत जाणटी जावचे पासत तुमचे खातीर तो उर्बेन मागता. तुमचे पासत तशेंच लावोदिसेया आनी हिरापोलेंतले देवाचे परजे पासत ताणें कश्ट वावंट काडल्या मनशाक हांवूच साक्ष. आमकां सर्वांक मोगाचो वैज लूक तुमकां नमान करता. तशेंच देमास तुमकां नमान म्हणटा. लावोदिसेयांतल्या बावंडांक, निम्फाक आनी तिच्या घरा जमता ते देवाचे परजेक मुझे संदेश दिया. तुमचे मदें हें पत्र वाचून जाल्या उपरांत लावोदिसियांतले पवित्र सभेंतय तें वाचूंक लाया. तशेंच लावोदिसेयांतावन तुमकां दांड दिल्लें पत्री तुमचे सभेंत वाचा. सोमयाचे सेवेंत तुवें स्विकार केल्लें मिसांव कुशेन जारी कर म्हूण आर्किप्पाक सत्राय सांगा. हांव पाऊल म्हज्याच हातांनी हो संदेश बरयतां. हांव बंदेंत आसा म्हूण विसर नाकात. देवाची कृपा तुमचे सवे आसो.